आज आम्ही असा बाब सुधीर कांदोळकरा बरोबर. सुधीर, तूं हेज्यान पयलीं इलेक्शनाक उबो रावलो आनी आतां परत सेकंड टायम रावता. आतां तुका रिस्पॉन्स कसो कितें आहा? कालचे खेप ते बायपोल आसले आनी ते टायमार जे दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इलेक्शन ते आसल्या कारणान सगळेच फ्री आसले. हे दोन CM पार्टीचे लिडर हे ते सगळेच येवन हे करून तरी आसतना 10,000 म्हाका वोटींग पडलेले. आनी आतां जे एक म्हयनो भर मायज जालो ते हावस टू हावस कॅम्पेनींग चालू केला आनी लोकांच्यो समस्या जाणून घेता आनी तेंच्या भितर एक आमचे डिस्कशन जाता आनी बऱ्या पैकी प्रतिसाद आयज म्हाका मेळत आहा. आनी हो जो प्रतिसाद मेळटा तो लोकांचे एकूच इश्यू आहा. म्हापशाक गेली 25 वर्सां डेव्हलपमेंट ना. 12 पासून BJPचे गव्हर्मेंट आसले, हांगासले MLA आसले, MLA मिनिस्टर आसले, मिनिस्टरा कडेन 5 पोर्टफोलियो आसलो, डेप्युटी CM आसले, जे आमी म्युनिसिपल लेवलाचेर सुद्दां प्रपोजल फुडें धाडलेले पूण ते जाले ना, तेचेर कोणाचें लक्ष ना. आयज आमी हांगा आहा, हे आमच्या एकता नगर ते पळयशी जाल्यार जे सोपपीटाचें तें उदक आनी सगळे ओवरफ्लो जावन हांगा एक सारके एकदम पळोवन वचत एक गटार सामके हे जाल्ले आसात. आनी तेच्या पासून मॉस्किटो ब्रिडींग, तेच्या पासून ते दुसरे कहले डेंगू जावं हे रोगाक हे आमंत्रण आहा. पूण हेचेर तोडगो काडपाक हे आमचे MLA बी खूब फाटीं पडलेले आहा आनी हो एक तिरस्कार आहा लोकांक. त्या भायर हांगा म्हापशान यूथ आमचे शिकलेले आसात पूण म्हापशान ज्या पद्दतीन नोकरी येवंक जाय त्यो येयल्यो ना. खंयसर तरी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 100 दिले म्हणटात, खंयसर ते नोकऱ्यांचे स्कॅम गेले म्हणटात जवळ जवळ 70 करोडाचे आनी तेच सांगतात तेच गव्हर्मेंटाचे म्हणून. आनी हेचेर लोक सगळे फेडअप आसा. तेच्या पयलीं तो पॅन्डेमीक हेतून तो विसरत नाका. पयलीं स्टार्ट जालें तेन्ना जेन्ना डिमॉनिटायजेशन जालें, जे लोकांच्या घरांनी जावं कोणी थोडो पयसो सांठोवन दवरलेलो तो तेंचो काडून येयलो. मागीर GST येयली, पॅन्डेमीक येयली, फर्स्ट वेव बरी गेली. सेकेंड हेका जे मिसमॅनेजमेंट जाले, जे स्वार्थाक लागून जे लॉकडावन जालें ना तेतून पेशंट वाडल्या कारणान सगळे मिसमॅनेजमेंट. थंय कॉट मॅन आसली, जर ऑक्सिजन ना, हे हेतून लोक तडफडून मेले आनी हो सगळो तिरस्कार लोकांचो आहा. ते भायर आयज ही महागाय वाडल्या. जे डिझल म्हूण पेट्रोल म्हूण ते 100च्या वयर पावले. जी गॅस आहा ती सुद्दां वाडली. जे खावपाच्यो वस्तू तेल जे 200 रुपयाचेर, म्हणजे सगळ्यात हेतून आयज लोकांचो एक तिरस्कार आहा आनी हेतून लोकांक चेंज जाय. आनी ताका लागून जेन्ना हांव भोंवता ह्यो सगळे तरेचे विशय म्हाका आयकूंक येता आनी लोकांचो म्हाका बऱ्या पैकी प्रतिसाद आहा. हांव सगळ्या आमच्या आनी म्हाका विचारून दिसता एक आतां बाब मायकल लोबो तुमकां सपोर्ट करता आनी मायकल हे आमचे नॉर्थ बार्देस आहा पळय तो बार्देस काबीज करूंक सोदता अशे लोक उलयतात. आनी म्हणूनच खंय भोवतेक प्रायम मिनिस्टर म्हापसा येवपाचो प्रयत्न करता. हें खरें? जावंक शकता, तो एक भाग आसा. आतां पळय हेच्या पयलीं एक PMB येयलो सुद्दां जाल्यार पणजे ते सायडीक येताले. जे म्हापशान डेव्हलपमेंट जावंक ना तें लिपोवपाक ह्यो गजाली जावंक शकता. आतां पळय एक बस स्टँड हे म्हापसा सिटी म्हापसा मार्केट, फ्रायडे मार्केट एक अशें मार्केट जे ट्युरिजम नकाशाचेर वर्ल्डाचेर फेमस आहा. वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट येयले जाल्यार म्हापसा मार्केटाक फ्रायडे मार्केट पळोवंक येता. पूण ते ट्युरिजम तर हांगा येयले जाल्यार आमचें मार्केट फुलतलें. पूण म्हापशा सारक्या शहरान जो आमचो आयज बस स्टँड जें कितें केलां पळय हे आमचें डेव्हलपमेंट कितें केलां ते लोकूच म्हणटा. आयज हांव भोंवताना तो गोरवाचो गोठो काय कितें कांयच समजना. आनी जे वचात थंय आयज फावंडेशन स्टोन घातला. फावंडेशन स्टोन म्हणजे डेव्हलपमेंट जाल्यार कांयच समजना. हेका लागून हे सगळे हेंचे कडेन जें कितें जावंक ना तें लिपोवपाक आयज हांगा पयलें आमी ह्याच कॉलनीन सुद्दां सांगलां आतां जे सेप्टीक टँकाचें उदक जावं सोपपीट चलना आनी सगळें उदक अक्युमुलेट जाल्लें आहा थंय. हे लिपोवपाक लागून ही पॉसिबिलिटी आहा. आनी आयज तांकां खबर आहा हे म्हापशान डेव्हलपमेंट न जाल्ल्या कारणान लोकांचो कल आमच्या वाटेन आहा. आनी हांव भोंवतानाय पळयतां आनी तेचोच एक भाग म्हणून सदांच म्हाजे फाटसून पुलीस फोर्स सोडलेले आसतात, स्कॉट सोडलेले आसता, कंप्लेनी करीत आसता. पूण हांव एज पर रुलूच वयता. काल सुद्दां एक इन्सिडंट घडलो, 8 म्हाजो प्रचार बंद जालो. मागीर हे करून हांव सहज म्हणून एक म्हाका कॉल येयलो
हांव तो एटेंड करपाक गेलो कित्याक हेच्या पयलीं म्हाका संवय आहा कोणी सांगलें कॉल केलो बाबा कोण सीक आहा जावं आनीक कितें हांव ताका एटेंड करता आनी 8च्या भायर म्हणजे हांवें म्हाजी ती गाडी येतली गाडयेन तांकां बसयलें आनी हांव चलत गेलो जाल्यार म्हाज्या फाटसून सगळे गाडये कंप्लेन मेळालो तूं पयशे वाडटाय जावं हे आनी पयशे वाडटाले म्हाजे पयशे आसूंक आता एक गोष्ट कितें आहा की म्हापशा विशीं तुमकां कांय सांगची गरज ना कित्याक तुवें म्हापशा खातीर काम केलां आनी म्हापशेच्यो ज्यो अडचणी आसा अडचणी आसा लोकांच्यो त्यो सगळ्यो तुमकां खबर आसा मागीर तुमच्या त्या मॅनिफेस्टोन तुमी पयलीं कितें घेवंक सोदता म्हाज्या मॅनिफेस्टोन पयलीं म्हापसा एक क्लीन टावन एक मॉडर्न टावन हो इश्यू हांव पयलीं घेतलो सेकंड इश्यू आमचे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो जवळ जवळ 91 करोड रुपया हाका घातलेले आहा जमनीन तो प्लांट स्टार्ट STP प्लांट स्टार्ट जावपाक जाय तेन्नाच जे म्हापशा सिटी आहा ती क्लीन जातली तेच्या उपरांत मागीर बाकीचे सगळे इश्यू आहात जे रवींद्र भवन म्हणू नाका पार्किंग म्हणू नाका बऱ्यापैकी बस स्टँड तार रिवर आहा ती तेचे ब्युटिफिकेशन जे जाणट्यांक लागून जॉगर्स पार्क जे भुरग्यांक युथांक लागून प्ले ग्रावंड जे खंयसर कॉलनीन ओपन स्पेस आहा थंयसर बॅडमिंटन ग्रावंड जावं फुटपाथ अशा तरेच्यो वेरियस ज्यो म्हापशा शहराक मॉडर्न टावन जावं मॉडर्न सिटी करतले जाल्यार जे कितें एम्बिनिटीज जाय त्यो खटपट करपाक हांव निवडून येयले काय दुसऱ्या दिसाच्यानूच चालू करतलो ना आतां कितें आसता न्ही कोणी राजकारणान सरता भितर तो मनीस आपूण निवडून आयल्या उपरांत आपूण सगळें कितें करतलो म्हणटा निवडून येवच्या पयलीं तुवें कितें कितें केलां म्हापशा खातीर निवडून येवच्या पयलीं जे आमचे म्हापशाक जे एम्युनिटीज कितें जायोत जे आमचे मनोहर पर्रीकर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर तेन्ना तेंचे एक विजन आसलें म्हापशाचें प्लॅन डेव्हलपमेंट जावचें आनी ह्या हेतून आमच्यो म्हापशान मिटिंग्यो जाताल्यो तेंच्या हेतून हांव आसतालोच आनी तेचेर हांवें स्टडी करून जे आमी मुन्सिपल लेवल सुद्दां आमी जे प्रोजेक्ट फुडें केल्ले आसा ते प्रोजेक्ट हांव फुडें व्हरतलो म्हाका भितरली स्टडी आहा इवन जे आमचे म्हापसाचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात ते ग्रुपान आतां आमी कितें तरी तांकां बिजनस करपाक जावं आनी घरचे कितें प्रोडक्ट तयार करपाक कितें तरी सबसिडी आहा जावं ह्या पूण तांकां मार्केटींग ना म्हणून म्हापशाच्या शहरान एक महिला मार्केट जावचें तसो सुद्दां आमी प्रपोजल फुडें व्हेल्लो आहा तो कंप्लीट करून घेतलो म्हणजे वेरियस हेतून एज हांव 95 पासून कावन्सिलर आहा जे म्हापशाक कितें जाय म्हापशाचें डेव्हलपमेंट कशें करपाक जाय ते हेका लागून आमी कॉन्सूल लेवल मुन्सिपल लेवल आमचे प्रपोजल फुडें गेल्ले आहा ते फुडें व्हरपाक म्हाजी इलेक्ट जाल्या म्हणजे दुसऱ्या दिसाच्यान चालू आसतलें मायकल अशे लोक उलयतात की मायकल लोबो आसा तो ह्या वेंचणुकेन पुराय बार्देस जो ब्लॉक आसा सगळो अख्खो तो तूं काबीज करूंक सोदता हें खरें तशें हें ना तें आमी लोकांचे इश्यू घेवन फुडें येयल्ले आहा आनी लोकांचे इश्यू घेवनूच ह्या एसेंब्लीचे निवडणुकेक जे काँग्रेस पक्षान उमेदवार दिल्ले आहा बाब सुधीर कांदोळकर हिंगा दिल्लो आहा हिंगासर हेंकां आश्वासनां एवरी इयर दिल्लीं आहा आनी हे लोक कितलीं वर्सां जालीं रावतात तेंचे बापूय रावताले तेंचे बापायचे बापूय हिंगा रावताले ही आतां धाकटी भुरगीं जालीं हेंचो फ्युचर कितें हिंगा एक वाट ना तेंकां वचपाक पळय हिंगासर हिंगा एक नजर मार ही वाट तेंची पळय दिसता तुमकां ही तेंची वाट घरान वचपाची ही भुरगीं शिकतलीं काय आनी कितें करतलीं ह्या वाटेन वयतलीं तेंकां टॉयलेट फॅसिलिटी सारकी ना तेंकां न्हावपाची फॅसिलिटी ना केन्ना केन्ना उदक येता केन्ना उदक येयना सो ऑल दीज इश्यूज आर देर दीस रिक्वायर्स रिडेवलपमेंट ऑफ स्लम एरिया म्हणून एक आमचो प्रोजेक्ट आहा गव्हर्मेंटाचो तो काडूंक जाय आनी एक ब्लॉक बांदून दाखोवपाक जाय की आमी अशें डेवलप करतले म्हणून वी वील डेवलप इट इन दीस फॅशन सो दीस इज हाव वी हॅव टू टेक द डेवलपमेंट अहेड म्हाका दिसता दीस इज नॉट ओन्ली अबावट स्लम डेवलपमेंट इट इज अबावट द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ म्हापसा वीच इज कॉलेप्सिंग थिंगा तूं वयर वचून पयशी जाल्यार तुका एक 50 मिटर लांबी ओ 70 मिटर लांबी बाय 40 मिटर रुंदी इतलें उदक सांठवल्लें आहा प्लेटोचेर कसलें उदक टॉयलेटीचें ह्युमन एक्सक्रेटा इज फ्लोटींग ऑन दॅट यू गो एंड सी you take the video yourself so you'll come to know what I'm talking about. Ekta Nagar is a housing board colony. There is no all the soak pits and septics have collapsed because they are old age septic soak pit. The sewerage network had to start long back over here, so there is a major issue which is happening in this on this plateau on top. It requires one STP, a smaller STP. Within 2 crores the work will be done. But GSIDC जो vice chairman asun बाब जशवान हे काम करूंक ना
हांव कित्याक म्हणटा हें की हे तेजी ड्युटी आसली JSIDCन तो वायस चेअरमॅन आसलो तेणें करून दिवंक जाय आसलें तेणें करूंक ना सो हांव हें म्हाजें डायरेक्ट एलिगेशन तेजेर आमी चार्ज घालता तेजेर की डेवलॉपमेंटान तो खूब फाटीं उरलो आनी हे डेवलॉपमेंटान फाटीं उरलो म्हणून म्हापशेचे लोक फाटीं उरले म्हापसा आख्खे अशें दिसता की हेचेकून फाटीं म्हणजे आमी आदीं म्हणटाले बेलगांव करूंक सोदता रे बेलगांव इज डेवलप्ड टुडे यू गो एंड सी बेलगांव इट इज डेवलप्ड सो म्हापसा इज नॉट डेवलप्ड सो म्हापशा डेवलप्ड जावपाची आयज अत्यंत गरजेची गजाल आनी डेवलप करतलो जाल्यार हिंकाय सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा ही सगळी जी हिंगासर महिला बसल्या तांकां ती आशा धरून आहा की आमचें कितें तरी बरें जातलें म्हणून की आमकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलो आयज आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हिंकां दिवंक पावले ना बेश्टे उलयता आमी वाऱ्याचेर तेंची खाली मत्ता घेता वोट घेता आनी तांकां सांगता घर तुटेगा म्हणटा वोट नहीं डाला तो घर टूटेगा मैं उनको बोल रहा हूँ कि घर नहीं टूटेगा तुम लोग इतने सालों से इधर है घर कभी नहीं टूटेगा घर नया बनेगा इधर ही बनेगा नया घर हिंगासरूच बिल्डिंग बांधून तेंगा ग्राउंड प्लस 3 आमी दिवंक शकता इट इज कॉल्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेणी तेंकां टप्प्या टप्प्यांनी तेंकां पयशे फारीक करचे पडटले ते कितें आहा ते बट दे वील गेट अ गुड हाऊस दिस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनिथींग एल्स आतां अशें आयको येता की मायकल लोबो हे पुराय नॉर्थ म्हापसा बार्देस काबीज करतलो म्हणून मुद्दाम नरेंद्र मोदी हांगा येता खंय हें खरें बार्देजान तेणी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक हाडला तो केन्नाच येवंक ना ना की वोट चेंज करपाक हांव सांगता तुका वोट चेंज जायना तसो नरेंद्र मोदीक हे कितें सांगतले नरेंद्र मोदी की आमी जॉब विकले म्हणून वी सोल्ड द जॉब्स दॅट इज वाय पीपल आर नॉट वोटिंग अस आर दे गोइंग टू टेल दॅट वी फेल टू डेवलप म्हापसा वी फेल टू डेवलप आल्दोना इश्यूज आर नॉट रिजॉल्व आल्दोनकारांक जॉबूच मेळोंक ना आनी जॉब जे मेळपाक आसले ते मुख्यमंत्र्यान आनी कोणें इकले आनी घालता आतां मंत्र्याचेर तो कोण पावसकर म्हणटा तेजेर 340 जॉब इकले म्हणटा तेणें कोण म्हणटा आतां मुख्यमंत्रीच म्हणपाक लागला की आय एम नॉट सोल्ड दोज जॉब्स म्हणून वी हॅव नॉट गिवन हिम टिकेट द मेन रिजन इज दॅट ही सोल्ड द जॉब बट ही हॅज नॉट सोल्ड तेणें 12-13 इकले आसतले आतां हांवें तुवें आतां एक एक्विजिशन केलें की म्हापशा खातीर केन्नाच कोणीच कांयच काम करूंक ना आनी म्हापशाचो जाय तसो उत्कर्श आनी विकास जावंक ना तूं आतां फाटीं मंत्री आसलो तूं मंत्री जेन्ना आहात तेन्ना तूं फक्त कळंगुटचो मंत्री आसना तूं पुराय गोंयचो मंत्री आसता आनी म्हापसाय तुजें आसता तुवें म्हापशा खातीर कितें केलें जेन्ना आमी म्हापशाचे तोंडांसून उतर भायर काडलें तेन्ना मुख्यमंत्र्याचो फोन येयलो लॉकडावनान आमी भाजी पासून हाडली म्हापशा तांती हाडली कळ्ळें तुका ते खातीर इल्ली उतरां आमी आयकोंक ना सो तोय आमदार काम करूंक सोदिना दुसऱ्याकूय काम करूंक दिना JSIDCचो वायस चेअरमॅन आसलो आख्खे म्हापसाचे एटलिस्ट 100 कोटी तरी म्हापशान घालूंक जाल्ले तेणें म्हाका दिसता 2 कोटीय घालूंक ना आनी तो बस स्टँड केला तोय म्युन्सिपालिटीचे पयशे जे हिंकां मोडूंक जाल्ले हिंगासरले सगळे लोकांक तेच पयशे काडून तेणी बस स्टँड बांदलो म्हणजे म्युन्सिपालिटीच्या फंडान बस स्टँड बांदलो घरपट्टी जे हे लोकांनी फारीक केल्या हिंगा म्हापशेकारांनी फारीक केल्या घरपट्टी तितून हेंच्यांनी बस स्टँड बांदलो म्हणजे हेंचें विजन खूंय आहा तें पळय तूं where they have reached and what is their the new vision for Mapsa. They don't have any vision. They want to just buy a vote. They just want to tell the people, your house will break if you don't vote for us. What is the message of Michael Lobo to all these voters? No, my message to all Mapshekars and people of Bardes and North Goa, defeat the BJP. तुम्ही BJPक जो तर ऑपोजिशनान घालशात तुमकां 5 वर्सां बरो सरकार मेळटलो की तुमचें आयकता तसो म्हणजे लोकांचें सजेशन कितें कोण आयकना हो सरकार लोकांचें सजेशन आयकोंक ना त्या खातीर म्हाजी आनी सुपर CMची झगडी जाताली आमी इश्यू बेस्ड जेन्ना फायट करताले दोज आर द इश्यूज वीच पीपल वर टेलिंग देम एंड दे वर नॉट लिसनिंग साउथ गोवा पीपल टोल्ड देम वी डोंट वॉन्ट डबल ट्रॅकिंग why you are doing double tracking we don't want this coal to increase in the state of Goa coal जो हा मेजर इश्यू आसलो कोविडान मुर्मुगांव आनी वास्कोचे लोक मेले कित्याक मेले कोला खातीर मेले कोल एवरी डे दे आर इनहेलिंग कोल सो द इश्यू ओवर हियर टुडे आर बेसिक इश्यूज वीच गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू लिसन they are just trying to bulldoze you and that is the main reason
people of Goa should vote against BJP and vote for Congress party. Wherever there is no Congress party, आमचे allies हा तेंका vote करचे. How much confident you are that Congress will come with majority? Congress is coming 22 plus is my clear belief. And I believe that I am talking on behalf of the people of Goa. I am talking on behalf of all the voters of Goa that Congress will come 22 plus on their own. And plus is the Goa Forward Party. Thank you, Michael. Thank you. Thank you.